पयली वस्त जाची आमी गजाल केल्ली ती पळोवया कोणाक उगडास आसा जाल्यार बुद्धी बरें आसा. दुसरी वस्त भावार्थ जो तुज्यान विरोध करूं येता. तिसरी वस्त तयार राव वेला आदीं. फुडली वस्त तालनेचे येतात ते संयोग पयस कर. आतां म्हज्यान जायना तुका सांगूंक कितलें म्हत्वाचें तें. तूं कोणा वांगडा भोंवताय, कोणा सांगाता तूं चड लागीं मिसोल जाताय, कोणाचें तूं आयकोताय, तूं कितें पोलेताय, तूं कितें आयकोताय, कसलीं पुस्तकां आनी नेमाले जे तूं पळयताय. आतां तूं जाणूय ही रॉकेटाची विज्ञान न्हय. तूं दादलो जाका पोसडी वस्तूचो प्रश्न आसा आनी तो नेमालो जो तुजी बायल हाडटा बायलेच्या भितरली कापडाचेर तुका मेवता. गरज ना तो तुज्या जेवणाचे बुटीन चोऱ्या घालूंक. तूं जाणूय हांव नकलो हें कशें करचें तें फकत सोच सांगूंक. तूं जाणूय म्हणजे हांव एक इस्त्रियांनी तसल्यो जायत्यो वस्तू भायर मारता त्यो म्हज्या घरांत येतात कारण हांव तो नेमालो ऑर्डर करूंक ना म्हज्या मेजार वर्दी विंगली अस्तुऱ्यो दाखोवंक. तसलें कांय म्हाका नाका. बरें तो फकत एक नेमालो. बरें तुका जाय तुज्या पुतांनी तुज्या धुवांनी त्यो पळोवंक. आमी सुरवात करूंक जाय आमचे पासत झुजोंक. आनी हांव उलयना एके धर्मीक दोंगी जाल्या पोरी जे चिंतात तांचे केन्नाच तूं जाणूय आमकां तें फारीक जावप प्रमाणे जावंक नाका जे आपल्या दोळ्यांक कितें घालीत तांची नदर अस्तरेक पडल्यार ते पातकान पडना जावंक. ताची खबर हांव करिना. पूण हांव म्हणटा आमी काळजी घेवंक जाय. आमचो वेळ आमी कोणा सांगाता सारता पळय ती. सदयो खोशी सुबागी सुफोल आनी दुस्वासी. तो मनीस जो चलता आनी जियेता न्हय देवा विरुद्ध आसलेल्या सांगाता पालून ताच्यो बुद्धी ताची इकमत आनी कारणां न रावता ओगीच आनी मोनेपणांत ज्या मार्गार पातकी चलतात. न्हय म्हूण बसता विसोय आनी सहयोग घेवंक जुंय तिडोक मारपी आनी केनपी एकटोयतात. आतां हांव तुका कितें सांगता तें आयक. तूं तर जेवंक बसत कामाक आसतना दर दिसा गजाली करतात, तारकार करतात, ऑन उपकारी, ऑन भावार्थी बरी. तूं थंय बरो वेल बस आनी तूं जाणूय कितें चड वेगी तुकाय ताचो वसो लागतलो. आनी जी शिर्वीस तूं एक दीस करूंक उपकारी आसलो आनी खुशाल आसलो आनी करूंक आभारी आसलो तूं सुरू करतलो पळय ते म्हाका थोडे फारीक करतात आनी ते म्हाका आवडना आनी म्हाका आवडना. आनी तूं जाणूय म्हाका उपगोन आयल्या जोने नासलेल्या मेजाक बसोंक आनी म्हाका दिसता हांगा चड थंडी हांगा चड गरम आनी आनी आदी 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 चड बरें तूं असल्या मनशाची सुमाराची इश्टागत जगूंक तुका नाका तांणी तुजे विशीं चिंतूंक. तूं जाणूय तूं चिंताय तूं तांचेकीन बरो म्हूण गोडेक तुज्यान 3 म्हयने एक पावटी तांच्या वांगडा जेवंक जाता आनी फकत थंय बसोन कितें पूण बरें म्हूण येता जेन्ना ते कितें वायट म्हणटात. पूण गरज ना तुवें बेकार बसोन पांय वाटेर जुंय पातकी चलतात फकत थंय बसोन आनी ते पळयत रावत आनी पळयत रावत आनी पळयत रावत. हांव सोजमता की आमच्या जिवितांतली चड म्हत्वाची वस्त आमी कोणा वांगडा इश्टागत जोडटात ती, कोणाशी आमी लागीं जातात ती. न्हय फकत सदांची मुलाकात पूण कोणा वांगडा आमी खूब वेळ सारताव ती. जो लोक आमचे सोबोवती आसता आमचेर परिणाम हाडटात आनी कित्याय परस बायबल म्हणटा लोकून लोकनाक पासता. गरज तुवें त्या लोकां वांगडा आसोंक जो फकत आपल्या वागणुकेन चॅलेंज करता आनीकूय वयर सरोंक तुजे आनी देवाचे संबंदांत. आनी तुका सेरमाव पासून सांगपाची गरज ना ताच्या सबान पोरी आसा. देवाची बर्थडे पार्टी आसली आमी जायत्यांक आमंत्रण दिलें जाचे सांगा तो गोल्फ घेवता आनी तांतल्या एकल्यान म्हाका म्हटलें ताणें म्हटलें तूं जाणूय देव एकदमूच बरो. तो गोल्फ कसलोय खेलो तो फकत शांत रावता केन्नाच सावना. तूं कितें जाणय तो ते भाशेन जायतीं वर्सां नासलो म्हणजे हांव पयलींच ताचे लागीं काजार जाता तो गोल्फ क्लबा झाडांनी मारी. तूं जाणूय तें पळोवंक बरें दिसोंक ना. आनी हांव ताचे बरोबर भायर गेल्यार जावन एक बरी बायल जर तुका हातून आवड आसा हांवूय आवड दाखयता हातून. आनी हांव म्हणटा पावस पडल्यारूय तो म्हाका घरा व्हरोन आसलो, तापमान देंवोन थंडी पडल्यारूय तो म्हाका घरा व्हरोन आसलो. तो आपली गोल्फ गेम कोबार करतालो आनी
तो बदलला. तूं जाणोय, देव आमकां बदलता. आमी ताच्या बरी वेल जाल्यार बरें. आतां तूं कसलो वागता गोल्फ कोर्सार ही एक गोवायकी. दुसऱ्या लोकांक की गरज ना ताणें चावोंक आनी तांणी ते परी वागोंक नाका कारण ताका पयला म्हूण. आमी वेता थंयसर आमी गोवायकी जावंच्याक जाय. आमकां सगल्यांक शेरमांव सांगोंक नाका. आमच्यान खूद सगल्यांक शेरमांव जावं येता जांचेशी आमी वेता. आमेन. स्तोत्र 5:8. तुजी वाट तिच्या परस जाता तितली पयस जावं दी आनी हांगा तिच्या म्हणचे प्रदुवारी ओस्तुरी. तिच्या घराचे दारा लागच्यान पयस राव. तालनेच्यो सयोगा परस पयस राव. भावा, तुवें फकत वाचल्यार बायबल प्रदुवारीपणा वयर कितें म्हणटा तें आनी तें खंय पावयता. आनी खरेंच तें सांगता तशें घेवंक तूं ताचे सोरशिलो पवतलोय जसो तूं ह्या विकाव्या सोरपा सोरशिलो. आनी हाचे वयर उलयता तो सदांच ओगेपण आसता. पूण हांव परवा करिना ताचे वयर इगर्जेन उलोवंक गरज. आमेन. 43 वर्सां म्हाका तोच दादलो आसा. हांव दुसऱ्याक घेवन सुरवात करची ना. तूं आका ताकाच दवर. दुसरे वाटेन हरयाली आनी पावची ना. तुवें आतांच स्थान कातरूंक जाय. आमेन. तालनीचे सयोग येतात ते पयस कर. म्हणजे बायबल स्तोत्रांनी सांगता एक मनीस मिसळ जातोच एका पदुवारी परिस्थितीन आनी तेंच बायलेकूच लागू जाता की ती आपलो जीव विबाडटात म्हूण. आतां हांव म्हणना तुज्यान दुसऱ्या दोश्टेन परत येवंक जायना. हांव बरे भाशेन जाणो हाचे वयर टॅलिव्हिजनार वचोंक आसात गोडेक मिलियनांनी लोक जाय न्ही ही चूक आदारल्या आनी गोडेक ते परत हारूंक पावतले. ते बंद कर. तुका देवा कडल्यान उतर जाय. तालनेंतलो पोलापोल काड. धांव मार तालनेंतलो आनी ताचे भोंवतणी खेलो नाका. तूं जाणें लोक कित्याक तालनेंत पडटा तो ती ताचे बरे मिरयतात. आतां हांव कांय करची ना ताचे वयर हांव चिंताली. तूं पातकार जैत वचना. तूं भावनाची जैत व्हरोना तर. आमेन. एक पावटी एक मनीस आसलो जो दर सकाळीं एक स्टेडवाक दोना चाडटालो. सुमार 1:30 सुमान लागले आनी हांव सारकीच ताच्या मुखार आयली आनी म्हटलें, तूं सगल्यांक दोना चाडिना जाल्यार कोणाकूच चाडिनाका. तो म्हज्या रेडिओ प्रोग्रामाचो मुखेली आसलो आनी हांवें म्हटलें, तूं रेडिओचो मनीस दोनाचो मनीस न्ही. असल्या वस्तूक तुवें बंद करूंक जाय. तूं म्हणटलें तर तातें कितें वायट आसल्यार दोन हाडल्यार कितें पूण वायट आसलें कारण म्हाका म्हजे उर्बेन तें गमलें. तो 2 दिसा ताकाच आनी फकत ताकाच कित्याक हाडटालो आनी ताणें अशें चिंतलें आसतलें तें फकत एक 2 हाड. पूण हांव तुका सांगता तें गोडयेक एक व्हड प्रश्न जावंक जातालें. तुका समजोनी मेळोंक जाय तूं कितें उबारता. तूं सोरोप उबारता जाल्यार आनी चिंती नाका तुका घास मारचो ना म्हूण. कित्याक तो मात्तलो. 1 Corinthians 5:9-11. हांव चड खोशी म्हाका तें कोंग वो पोलप्रीत आसा म्हूण. हांवें तुमकां आदले चितीर बरयला पावलून म्हटलें पोसड्या जिविताच्या मनशाचे संगती पडो नाकात. आतां हांगा म्हणोंक ना तुज्यान क्रिस्तांवय ताची संगती आसो नजो. होच आमचो एक व्हड भाग प्रश्नाचो. ओन भावार्थी चिंतात की आमी चिंता म्हूण आमी चड बरी तांच्या वांगडा चलोंक. म्हाका संदी मेळ्ळो जायत्या लोकांक देव राजान भितर हाडूंक फकत तांचे सवे इश्टागोट सोडून आनी केन्नाय जायतोच काल पासून तांकां देंगी पासून दिवन आनी तांचे पासत काम करून. पूण तरी आसतना सवय भायर लागीं आनी शिमे भायर ताचे सवे वागोंक ना. आमेन. सगळें परत घालुया. नाका ताची सोसमुनी करूंक जाय संवसारांतल्या पोसड्या जिविताच्या सगळ्या मनशा संगती. आशेचे आनी नागोवणे आनी चोर आनी कुड्ड्या देवासी बसपी ना तर तुका गरज पडटली संवसारांतली आनी मुनीस समाजांतली भायर सरोंक. पूण आतां हांव तुका बरयता ताची संगती आसना जावंक. आतां हे सोंपेपणी करून केन्नाय आवड लागता पूण हे पुस्तकान बरयलां. सांगात दिनाकात कोणीय बरोबर जो आपलो क्रिस्तांव भाव म्हणटा. जरी तर तो पोसदेपण ओ आशा
ओ कुड्ड्या देवाक बसपी जायत तर जाचो आत्मानी खंयच्या वस्तूक बसता जी देवाची सुवात घेता ओय तो एक मनीस वायट जिबेचो ना तुवें असल्या मनशाक सांगाता जेवंक पासून बसोंक फावो ना. थोडी तुमी चिंतल्या अरे तुवें वयर काडूंक फावो नासलें आतां म्हाका जेवणाक एकलोच वचूंक पडटलें. हांव तुमकां सांगता आमी कितें करूंक जाय तें गरज आमी मोगान चोवतलोंक आनी गरज तूं एक क्रिस्तांव भाव भयणाक सांगता आसा आनी ताचें वागप खरेंच वायट जाल्यार तुवें खरेंच तांचो मोग केल्यार मोगान तुवें तांकां सांगोंक गरज तूं जाणो हे परी वागोवन तूं तुकाच दुखयताय देव तुका बरो आसा. ताणें आमचे पासो जायतें केलां म्हाका हांगा बसोन तारकार करूंक नाका आनी हें तूं कोत्ताय तर जाल्यार म्हज्यान तुज्या सांगता बसोन वेल सारूंक नजा. हांव नकलो कितलो लोक सोरपाक पालतात तांकां ताची भावना दुखोवंक नाका म्हूण. बरें म्हाका तुजी भावना दुखोवंक नाका कितेंय जाल्यार आमी सगल्यांक प्रश्न आसात वय वय आसात आमी गरज आमी पाशियेंस काडूंक. बायबल सांगता मोग खूंय सोजमीकाय हाडटा. हांव उलयना एक पावटीची गजाल हांव उलयता कोणाक प्रश्न आसा तो वागपाचो. तुमी कितले जाणांक वखदां जाय जी फकत तारकार कोत्तात सगलो वेल सगलो वेल सगलो वेल. तूं अशें कर तुवें तांकां सांगूंक गरज की तें तूं आयकोंक सोदिना म्हूण आनी अशें ती करतली तर ती तुका जबरशी पळोवपाक ना. ओके हांव मुखार वेता म्हज्यान सांगूं येता तुजो बेचो थकला म्हूण. दुबाव वेरेत असल्या वस्तूंनी तुका पवित्र आत्म्याचें मार्गदर्शन जाय पूण तुज्यान ओगीच आनी कांय करिनासतना बसोंक नाजा पातक्याच्या रस्त्यार आनी चिंतोंक तुजो प्रभाव तुजेर पडचो ना म्हूण. वय तुज्यान एक उदाहरण जावं येता पूण हेंवूय आसा सो तुजें उदाहरण ताचेर प्रभाव हाडिना जाल्यार आनी ती तुका वसो दितात तर वेल दुसरो उपाय घेवपाचो. आनी हांव नकलो ताच्या वांगडा जेवंक बसो नाका हाचे वयर तूं जाणय जर पावलून तें फकत सगळ्याचे वतीन म्हटलेलें म्हणून तुवें चोत्राय दवरूंक जाय कितलो वेळ तूं असल्या मनशा बरोबर सारताय तो. पूण हांव म्हणटा हांव कायदो करिना हांव तुका सांगूंक सोदिना तुज्या खेरीत परिस्थितीन कितें करचें पळय तें पूण हांव फकत तुका सांगता की फकत ओगीच बसोंक आनी बेकार आनी केन्नाच तशी वागता ताचो फुडो करिना ओ कोणाक पूण तोच बीत करुना बदलूंक आनी फकत तांकां ती आसा तशीच सांगूंक आनी चिंतूंक ताचो प्रभाव तुजेर पडचो ना म्हूण एक वायट थारावो. आतां हांव जाणो हांवें तुज्या समाजीक जिवितान गोंडोल हाडला म्हूण पूण तो मुखार आनी मुखार वेता थंय म्हटला वायट रस्तो आनी वायट मनशाचे रस्त्या सोरशिलो पयस रावात. तुमी कितलीं जाणां जाणत कितलें बरें दिसता तें सारूंक एक दीस कोणा सांगा ताची खरींच बरी आनी ताच्यान खोलाय आसा तूं जाणय. म्हाका आवडटा वेल सारूंक कोणा सांगाता जाका आत्म्याची खोलाय आसा की म्हाका दिसता म्हज्यान ताचे वांगडा आत्मीक विशयाचो उलोवंक जाता न्हय फकत दोर वेळ भोंवतोच बेकार गजालींक पयस करूंक. आनी उपरांत पांचवी वस्त चिंता की खरेंच गरज आमी सजमोंक आमकां तान्नेचेर जैत व्हरोंक जाय तर आमी आमचेरूच चड विस्वास दवरूंक फावो ना आनी म्हाका दिसता चड गरजेचें. हांव म्हणटा ह्यो 5 वस्तू ज्यो हांवें आयज नेमल्यात सगळ्यो 5 खरेंच म्हत्वाच्यो पूण हांव म्हणटा की 2 जाचेर म्हाका जाय तुवें पोरें दान मन दवरलेलें. चड करून तुका 5 उगडास दवरूंक आगोड लागता तर ह्यो 2 उगडास तर दवर. बारी चोत्राय दी तूं तुजो वेल कोणा सांगाता सारता तो आनी तुजेरूच चड विस्वास दवरी नाका. म्हाका दिसता एक मुख्य कारण लोकांक प्रश्न उबे जातात ते ती आपणाचेरूच पाती येतात आनी न्हय देवाचेर. म्हणजे असले परिस्थिती जूय तूं जाणय जेन्ना पयलींच हांव उतर आयकोंक सुरू केलें आनी देवाचें उतर म्हाका खरेंच तोंडाक तोंड करी आनी हांव जाणो आसतना म्हजें वागप सारकें न्हय म्हूण. हांवें आदीं म्हणटल्या परी खूब वर्सां हांव इगोर्जे वेतांनी फकत इगोर्जे वेतांनी परत घरा म्हज्या जिवितान कांयच बदलप जावंक ना पूण जेन्ना हांव खरेपणी विद्यार्थी जाली देवाच्या उतराची न्हय फकत ती वाचून पूण म्हज्या जिविताक लागू करूंक म्हाका रोखडेंच गमोन आयलें की गरज हांवें बदलपाची. पूण ज्यो वस्तू हांव आयज तुमकां सांगता त्यो हांव नकलो आसली जायतींच वर्सां लागलीं म्हाका ताची सोजमणी मेळच्याक म्हणटच म्हाका जायतीं वर्सां सारची पडली स्वताक बदलूंक. हांवें तोसबीत केली प्लान काडलो प्रोग्राम केले म्हाका हांव पयला म्हाका सदांच तें करूंक जाय असलें नांव जोडूंक कितें सफल जातोस. हांव सांगता खूब वेळ हांव कोश्टवलीं. बायबल आमकां परत आनी परत सांगता साद्या मनशाचो तो आदार मेवता
गोरीब आनी उच पावपी. तो किकोंत करता ते खालते जावन आदार मागपी पोऱ्यान. आनी म्हाका अशें की मेळ्ळें गॅलिस्करांक 3:3 सो पावलून लोकांक म्हटलें देवाचो आत्मो घेवन तुमी नवें जिवीत सुरू केलें तेंच तुमी आतां कुडीच्या कामांनी सोंपोवंक सोदतात. तुमी तें आतां करूंक सोदतात. पयला तुज्यान तुका स्वताक बदलूंक जायना. जे परी तूं ह्या सुमाराच्या शेवटाक आयकलां बाबा तें सारकें म्हाका खात्री जाली वय हांव घरा वचोन तें बदलतलो. ना बदलचो ना. तूं सारक्या मार्गार ते विशीं चलो ना. तुवें म्हणूंक जाय देवा हांव हें बरोवन दवरता हांव घरा वचोन मागणें करूंक. हांव ह्या भागान शिकप कोत्तेली आनी देवा म्हाका जाय तुवें म्हाका आदार दिवंक. कित्याक तुजे विनी म्हज्यान तें करीन येजो. तुजे विनी म्हज्यान तें करीन येजो. दुसरी समरूंत 8 म्हाका बायबलींतली चड किमतीवंत हांवेसर. म्हणजे ती म्हाका इतल्या म्हत्वाची हांव नकलो तुका कशें सांगचें कारण हांव जियेलें. आनी तो सुरू करता इस्रायलचे प्रोजेक्ट घेवन आनी म्हणटा हांवें तुमकां ह्या व्हडल्या अरण्यान 40 वर्सां वेल्यान तुमकां दाखोल करूंक तुमची परीक्षा घेवंक पळोवंक तुमी म्हजें मानामेन पालता तो ना. आमच्या अरण्यांतल्या प्रवासाचो एक भाग आमी वेगवेगळे कोस्ट आमकां आवडनात तांतल्यान जावं फकत परीक्षा देवाची. देव आमकां थोडो वेळ आमची परीक्षा घेवंक सोत्या दिता पळोवंक आमी करता जाल्यार कितें सारकें तें जोरी आमकां मेलो ना. परिणाम जो आमी सारको म्हूण चिंताव आमच्या कोश्टां उद्देशी जे आमी उजार करता जावं के क्रिस्तांव. आमेन. तुका सारको परिणाम मेळटलो पूण बायबल म्हणटा बरें करूंक निराशी जायनाका कित्याक थोड्या वेळान तूं वमतलोय चिंतू नाका तितलें. वय तें सगळें वेळा वय चिंतप मातशें चडूच दिसता कित्याक कोणूच नकलो सारकें पळय तें. तो दिसता एक गुटाचो काळ जो फकत देवाकूच खबर आसा. म्हणटच तो वेळ पासून ताका जाय आमी सोत मानूंक. जोरी आमकां दिसना आमकां लागना आमकां दिसना तें घडटा म्हूण आनी सोत मानूंक कित्याक देवान तें आमच्या काळजान घातलां. आनी आमकां बदलूंक जाय. आमी आमच्या जिवितान वस्तू बदल्ल्यो पळोवंक जाय पूण आमच्यान स्वता बदलूंक जायना. म्हणटच इस्रायली परजा आमचे भाशेन आमी सगळीं वेळ सारता अरण्यांत. आमी सगळीं जाणां वेळ सारता अरण्यांत. साल्वार जातोच तूं आयकोता देवाच्यो भासोन्यो तूं भासायलेल्या ते राशी वेताय पूण आमी सगळीं वेळ सारता अरण्यांचूय. त्यो आमची परीक्षा घेता तें इतलें सोंपें तो आमची परीक्षा घेता आनी तो तें आमकां खालती करूंक घडोवंक दिता. आमकां खालती करूंक. म्हाका आवडटा जें आपोस्तल पावलून म्हटलां अशें दिसता म्हाका दिसता 2 कोरिंथकारांक ताणें म्हटलां आमच्यान चिंतीन येजो तसले संकोश्ट आमचेर आयले आनी तो मुखार सांगता ते कितले आगोड आनी कितले निरासपणान भरलेले ते. आनी तो म्हणटा पूण देवान तें घडोवंक दिलें आमकां स्वताचेर विस्वास दवरूंक ना जावंक. आयक हांव कितें सांगता बरें जातलें तुज्यान करीन येजो तसलें काम करूंक. आमकां इवो सजमना की सगळेंच आमच्यार करूंक घडना म्हूण आनी आमी तें सजमना आनी आयज हांगा येवंक आनी हें हांव वचोंक आनी हें जोमात सुफल जावंक म्हज्यान तें करूंक जावचें ना. बरें जॉयस तें आगोड जावपाक ना तुवें तें 1000 पावटी केलां वय हांवें केलां पूण जातलें सगळ्याक कात्राची वस्त म्हज्या चिंतू येता. भिये नाका हे हांवें तें केलां तोरायरी करूंक गरज ना मागणें करूंक नाका शिकप करची गरज ना स्पेसस ब्ला 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 ब्ला. आमच्या जिवितांत सगळ्याकीन चड किमतीवंत वेल न्हय आमी अस्कोत आसतोच पूण आमी गोट आसतोच. सुमान बोर हांवें प्रेक्षकांच्या प्रश्नांक जाबाब दिल्या तालने वयर आनी म्हाका जाय तुका उगडास करूंक ते सोदिना जावंक. तूं जैत व्हरतलोय जर तूं करीत रावशी आनी जिंजर हांगा आसा आमच्या शेवटाचे प्रश्न घेवन तालने वयर जैत कशें वचचें तें. जिंजर आमचे लागीं फकत थोडेच उरल्यात म्हणटच ते बरें जावंकूच जाय. म्हणटच आमी बरें तें विचून काडटा. बरें तुवें आमकां सुमान बोर सांगलां की आमी बदलता कारण आमी देवा थंय वेल सारला देखून वय आनी आमी ताच्या स्वभावा परी जाता आनी तो आमकां तालनीत आदार दिता. तालनी केन्नाच बंद जायना आनी म्हणटोच तूं जाणूय हे मुद्दे सदांच वयर सोदतात आमच्या जिवितान आनी शानान प्रश्न घालता म्हजी तालनी हांव हुतू तें आनी रोकडीच रागास जाता
कशी परी तुज्यान तुका सहन करूंक जाता आनी तुजो स्वभाव ताब्यांत धरूंक जाता तो चड वायट जावच्या आदी. बरें, पयले सुवातेर एक वस्त जी हांव तालने विशीं म्हणूंक सोदता आनी ते ताच्याच प्रश्नांक लागू जायना पूण हेर जायत्यांक म्हाका दिसता एक वस्त जातून खरेंच म्हाका आदार मेळलो तो जितली तूं खूब वेळ सोयरीगीतीन आसताय ती लागशिली स्वताची सोयरीगत देवाथाय क्रिस्ता वरवीं. म्हाका दिसता तितले खोलायेन तूं ताच्या मोगान पडटलें आनी जेजून म्हटलां तूं म्हजो मोग करशी तूं म्हजें आयकतलें. आतां ताणें म्हणूंक ना तुवें म्हजें आयकल्यार हांव तुजो मोग कोत्तलों. तो पयलोच आमचो मोग कोता आनी अशें न्हय की आमी देवाचो मोग आमच्या बऱ्या हिशोबान विकतो घेता पूण ताणें म्हटलां जर तूं म्हजो मोग करताय तूं म्हजें आयकतलें. म्हणटच आमच्यान दुबावीन म्हणूं येता की ज्या पद्दतीन आमी देवाचें आयकता तेच पद्दतीन आमी ताचो मोग कोत्ता. म्हणटच आमच्यान देवाच्या मोगान जेरूल वाडो येता करूं येता खोलाय आमच्या मोगाची ताचें सवें वाडो येता आनी जितलो तूं कोणाचो मोग कोता तितलोच तयार आसा बलिदान करूंक त्या वक्ती सवें. म्हणटच हांव चिंता जरी तालनेचेर जैत व्हरोंक आगोड आसा जावं ती हुतपण ओ रागार ओ कितेंय जावं म्हाका गमल्या कित्याक ह्या दोनांचो हांवें खूब फुडो केला. ज्या वेळार तुका तो राग येता त्या रागाची भावना तुज्या भितर चडोंक लागतोच तेन्ना तुज्यान रोखडेंच सुरू करूं येता म्हणूंक तूं व्हडल्यान उलोवंक जाता तसल्या जाग्यार ना तर तुज्या मनान म्हणूं येता देवा म्हाका आदार कर, देवा म्हाका आदार दी. आनी हांव सोत मानता जरी आमकां आगोड लागता कोणाक रागान परतिपार दिवपाचें थांबोंक ओ हुतपण सांबाळूंक कठीण लागता म्हाका दिसता जितलो ओदीक खोलायेन आमी देवाचो मोग कोत्ता तितलो ओदीक आमी कबूल जातले आमचे कुडीक त्रास दिवंक करच्याक ताका मानता पळय तें. बरेपणी बायबल म्हणटा म्हाका दिसता पेद्रू 1:4 हांव तें सोदून बेगीन तांकां वाचून दितां. क्रिस्तान आपल्या मनशा सैमांत कसले कोश्ट भोगले हाचो उगडास दवरात आनी अशें तुमी गोठाय घेयात कित्याक जीं कोण आपल्या मनशा सैमांत कोश्ट सोंसतात तर गरज म्हाका पयलेंच चिंतूंक दवरूंक. बरें तूं जाणय जर हांवें देवाक खोशी करूंक कोश्ट सोंसूंक जाय जाल्यार हांव देवाक खोशी करूंक कोश्टवतलीं पूण म्हाका म्हजे परस देवाक खोशी करूंक जाय. आनी हांव चिंता आमी सगळीं सजमतां आयज संवसार आसा ते प्रमाणे आमी चड कोश्ट सोंसूंक पडना. आमी तातले भायर सरोंक सोदता जाता पळय त्या वाटेनी आनी थोड्यो पासून आडकल्यो आमकां आसत तूं जाणय जावं ती म्हाका मातशें गरम जाता म्हाका मातशी थंडी लागता ओ म्हाका शिडयो चडोंक ना एस्केलेटराक कितें जालें एलिवेटर फास्ट कित्याक ना. तूं जाणय आमकां असल्या सगल्याची संवय जावन गेल्या आनी ती आमच्या आनी देवाच्या सोयरीगतीन मोदें येता. थंय आमी चिंता आमच्या केन्नाच कसलीच आडकोल जावची ना देखून तो म्हणटा तुवें तुकाच गोट करूंक जाय चिंतून की हांव कोश्ट सोंसूंक जाय देवाक खोशी करूंक हांव सोंसतलीं. आनी उपरांत तो म्हणटा जी कोण मनशा सैमांत कोश्ट सोंसता जेजूच्या मोना सैमांत पातकाच्या पद्वेंतली सुद्दां जाणो आसतना खोशी करूंक आपणाक ह्या संवसारांत आनी आतां देवाची खोशी कोत्तात. आनीक एक वस कुडीच्या वंडवनाये पोरमोने आनीक चलनान पूण आतां थंय देवाची खोशी करूंक देखून हांव चिंता तें खरें म्हूण हांव चिंता खरेंच सोत मानता तो म्हजो जाबाब आनी हांव म्हणना म्हाका खात्री आसा जो सगळो वर्क प्रोग्राम पळयता तो देवाचो मोग कोत्ता पूण म्हाका अपेक्षा आसा आयज तान एका वर्सा उपरांत हांव आतां कोत्ता त्याकीन ओदीक देवाचो मोग कोत्तली म्हणटच आमी सदांच वाडटा हांव आमची सोयरी करून ताचे सवें आनी खोलाय आमच्या सजमनेची कितलो बरो तो आनी कितलो व्हड आशिर्वाद मेलोंक आमकां संदी आमच्या पातकाचे बॉक्सोने मेलोन आनी देवा सांगता लागशिल्ली सोयरीगत जोडूंक क्रिस्ता वरवीं. तूं जाणय तसली उतरां आमकां बरी लागना कोश्तोग आनी बलिदानाची उतरां आनी म्हाका उगडास आसा फकत मागणें करी तूं जाणय म्हाका तुका खोशी करूंक जाय देवा फकत म्हजी खोशी म्हजी सोडशी व्हर तूं जाणय फकत सोंपें कर आनी तेंय करिना कित्याक ताका जाय वाटेर आमकां थोड्यो वस्तू शिकोवंक ज्यो आमकां खरेंच आनंदान भरतात आमकां खोशी कोत्तात आमकां आसा त्या वन बरी कोत्तात. ताल नेट पडचे बदलेक आनी मेवलेलें तें आमकां जाय तें आमचें जिवीत दुखें जावपाचें. आनी तूं जाणें म्हाका काल चिंतान अशें दिसता म्हाका तुमकां थोड्यांक आतांच घरा लागीं उलोवंक जाय म्हाका दिसता तूं खरेंच कसली आडकोलेन झुजता न्ही तूं झुजताय आनी तूं झुजताय आनी हांव खरेंच सोत मानता ताचे लागीं झुजोंक बंद केल्यार आनी वेळ सारूंक देवार थाय वेळ सारूंक दान मन दिवन आनी ताचो मोग करून आनी ताका सांगून तूं ताचो कितलो मोग कोत्ताय आनी शिकोवंक तो ताचो कितलो मोग करता. हांव मानता की एक वस्त जी आमकां क्रिस्ताच्या मोगान आनीकय पडोंक लागता ती फकत मेलोन घेवंक एक प्रकाशवाणी तो तुजो कितलो मोग कोत्ता तो एक वस्त जी हांव देवा लागीं सदांच मागता केन्नाय 2 दिसा पासून देवा आयज तूं खंयच्याय वेळार तुजो मोग दाखयशी तो म्हाका चुकोवंक दिनाका. म्हाका देव कितें
कोत्ता ताची संवय जावंक नाका, म्हाका जाय अजाप जावंक. तो कितलो बरो तो आनी वस्तू ज्यो तो म्हजे खातीर कोत्ता देखून म्हाका दिसता तूं जाणा की आयचो दीस सोंपोंक बऱ्यांतली बरी वाट म्हणून. वय आमी ताल्लेक पयस कोत्तेल्या पूण आमच्यान करी नजो आमच्या मनशां संबाच्या बोलान. आमी मागणें करूंक जाय, उतो शिकोवंक जाय, पूण सगल्या परस चोवन म्हाका दिसता आमकां गरज फकत आनी खोलायेन देवाच्या मोगान पडोंक. आनी जितलो ताचो आमी मोग कोत्ता तितलो आनिकूय आमी तयार आसतल्या करूंक कितेंय तो म्हणटा तें आयकोंक. सारकें, तें सुंदर आमची निशाणी सारक्या जाग्यार दवरूंक. तें सारकें. तूं रायत रातली आमी तुका थोडी शिकोवन दिता जी आमी सदांच कोत्ता आनी हांव माफी मागची ना हांवें तुका देवाची उतराची भेट दिली म्हूण. आनी हांव चिंता की समाधान मोनाचो लोक आपल्या सरभोवती खूब उतरां वेगवेगळ्या विशयाचेर पुस्तक रुपान दवरूंक दुडू मोडटले. CD, DVD सगळें जें तुका मेवता तें तुका आदार दिवच्याक. तुम जॉयस मायर मिनिस्ट्री मज टैलेंट यूत तुम सोचमुत तुहद तो तुहंदन दोस्तन हंद शुक्रगुजार तुह करो यह मिनिस्ट्री सरसी दुनिया मज मशहूर तो यह मिनिस्ट्री गई कामयाब इकवट फाक हेतन खेन दिवान तो गरीबन पलव दिवान तो ईसा सुंद यह उपदेश दुनिया तान वातावान. मेहरबानी करो तुम रबत कायम या गो jmindia.org पे दुआ बगरावन बापत सान बेन जरियन मतलब जानने बापत वो सान कॉन्फ्रेंस हंद शेड्यूल तो यू पार्टनर बन तिज सरसी दुनिया मज ईसा सुंद मोहब्बत